नमस्कार. आज हांव ह्या व्हिडिओत खुबे आंबट कशें करचें म्हण दाखयता. आंबट करच्याक होड न्हाण मिक्स अशी सुमार 1 किलो खुबे घेतलात. खुबे बरे करून धुवन घेवका. तातूंत अजिबात माती उरचे ना. खुबे जरा बारीक आशिल्ल्यान फोडच्या त्रास जातात, तशें म्हूण उकडनच फोडतेर आसा. थोडेशें उदक घालून खुबे गॅसार दवरचे. उदक होवन जावचे लागले की खुबे आपुणच फुटतात आणि तातूंतल्यान उदक बी सुटता. खुबे शिजयल्लें उदक उडोवचें ना. तातूंत खुब्याचो पुराय फ्लेवर आयिल्लो उरता. आतां एक एक करून खुब्याचें मांस काडून घेवया. हे पुराय खुब्याचें मांस आणि ताजें उदक खुबे आमटाच मसालो वांटून घेवया. हे सुमार 1 वळे सोय, 1 व्हड चमचो कोथंबर, 7-8 सुकी मिरसांग, थोडीशी हळद. मसाल्याक घेतील सोयेची 2 पार्ट करता. अशी कित्याक केला म्हण हांव नंतर सांगता. आमसणी खातीर हांव आमलेच यूज केला, पण हाजी वाट्याचे आंब्या सोल नाजाल्यार चिचे आमसण यूज केले जाता. आमटात आमसण हाडोवच्याक आमले वाट्याक आनी कितें घालचे जाता म्हण ते जरा दाखयता. भिंडा सोल, चिचे आमसण, वटंबा सोल हे बी घाले जाता. जास्त अशी खंयची कांदे आंबट केले तेन्ना वटंबा सोल यूज करतात. आणि हाजी शिवाय आंब्या सोल बी यूज केले जाता, ते हांव दाखयले ना. खुबे आमटाक जराशी फ्लेवर हाडच्याक 2 लसूण, थोडीशी काळी मिरी, 4-5 मिरी घेतल्या पुरो, 2च लवंग आणि खुबे जराशी पच्च्याक हेवी उरता, तशें म्हूण थोडेशे आले हे बी मसाल्यात घालका. आमट्या मसाल्याक थोडे सामान भाजून घेवचे पडता. ते खंयचे म्हण पळोवया. एक आयदनात थोडेशी खोबरेल तेल हुनकन घेवका. तातूंत भितर कोथंबर जर अशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका. करपुचे दिवचे ना. आतां हातूंत भितर आमी सुकी मिरसांग बी घाल्या, ती बी जरा भाजून घेवया. अर्ध कांदे बी हातूंत भाजच्या घालका. ताजे बरोबरच आले, लवंग, मिरी आणि लसूण बी भाजच्या घालका. सगळे कांदे जरा तांबडे जातपर्यंत भाजून घेवका. सोयेचे जे आमी 2 पार्ट करून दवरिले, तातूंतलो 1 पार्ट हातूंत भाजच्या घालका. ताजेन आमटाक सोयेच बरो फ्लेवर येता. सगळे भाजून जाले. वाटचे पयली हे थोडे निवचे सोड्या. मसालो वाटून घेवया. मिक्सर आयदनात भाजील पुराय सामान घेवन घेवका. उरील सोय घालका. हळदी पिठे घालका. आणि धर तितलं उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवका. आता आंबट करचे लग्या.
आंबटकरची कायलीत तेल हुनकन घेवका. तातूंत एक व्होड कांदो बारीक शिंदून घालका. हो कांदो तांबडो जातपर्यंत भाजून घेवका. कांदो बरो भाजून जाल की खुबे उदका बरोबर घालका. खुब्या बरोबरच 5-6 मस्का फोडी आणि एक व्होड बटाटो शिंदून घालका. आताच आमसण बी घाल सोड्या. चिच्चे आमसण घालचुल्यार ते मसाला वाटतनाच घालका. आमटा जाय तितली मीठ घाल घेवका. खूप बेपैकी शिजतात. वयल्यान धाकणी धापून बटाटे आणि मस्कासांगी शिजवून घेवका. सगळे समा शिजली की तातूंत वाटून दवरील मसाला घालका. आंबट कितले पातळ जाय म्हण पळोवन उदक घालून घेवका. मीठ एक पटी चेक करून घेवका. कमी अशी दिसल्यार घालून घेवका आणि हाकेक बरो गजगज येवचे दिवका. गरम गरम खुबे आंबट रेडी आसा. ह्याच पद्धतीन तिसऱ्याचे, कालवाचे आणि सुंगटाच बी आंबट करचे जाता. हे खुबे आंबट ट्राय करा. कशें लागले म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि कोंकणी रेसिपीज कोंकणी भाषेन ऐकूचेक टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.